आयताराच्या मिसाची वाचपां सादो काल 31वो आयतार वो पयल्या वर्साक पयलें वाचप मलाकियास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप आवेसवोर पयलो वोळ 14 आवेसवोर दुसरो वोळी दुसरी आनी 8 ते 10 दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता। हांव एक वर्तो राजा आनी राष्ट्रां मदें म्हजें नांव भिरांकूर आनी आतां याज्ञिकांनो ही शिटकावणी तुमकां तुमी ती आयकना जाशात जाल्यार आनी म्हज्या नांवाक मोहिमा दिवंक तुमच्या काळजाचो हुस्को करिना जाशात जाल्यार दोलबारांचो सर्वेस्पोर सांगता तुमचेर हांव शिराप धाडटलों आनी तुमच्या आशिर्वादांक शिरापतलों। तुमी वाटेवेले कोडसरल्यात आनी जायत्यांक तुमी तुमचे शिकवणेन आडलून पडोवशी केल्या। लेवीचो कोरार तुमी मोडून उडयलो दोलबारांचो सर्वेस्पोर सांगता। आतां हांव म्हजे वतीन सगळे पोरजेच्या दोळ्या मुखार तुमकां होलके आनी किकोंत करता कित्याक तुमी म्हज्यो वाटो सांबाळूंक नात आनी तुमच्या कारबारांत तुमी मनशां मदें अंतर केल्या। आमकां सगल्यांक एक बाप आसा की ना? एकाच देवान आमकां रचल्यांक की ना? आमच्या पुर्वजांचो कोरार भोसटावून कित्याक तर तुमी एकामेकाचो घात घेतात? देवाचें उतर हें। अंतर्गीत। सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर मुडल्यार ना, म्हज्या दोळ्यांनी घोडबिकेची आशाय ना। घोडबिकेचो रस्तो हांवें धरलो ना, म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तूक हांव आशेना। जबाब। सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां। जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार कसल्या सुकुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज। जबाब। सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला आतां आनी सदांकाल। जबाब। सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ। दुसरें वाचप बाग्योन पावलून तेसलोनिकारांक बरयलेले पयलें चिटी वेलें वाचप आवेसवोर दुसरो वोळी 7 आनी 9 ते 13। बाबा भयणीनो, आमी तुमचे मदें सुकुल्ले आनी आपल्या भुरग्यांक दूद दितले आनी सांबाळटले आवय सारके जाल्या। आमच्या काळजान तुमचो इतलो मोग रिकला आनी तुमी आमकां इतलीं आपुरबायचीं जाल्यान की शुभ वर्तमान तुमकां दिवचें दिवन आमचो जिवूय तुमकां भेटोवंक आमकां व्हड खुशी आसली। आमी कसले खोस काडटाल्या आनी कशे हारपीत जाताल्या हाचो तुमकां उगडास आसा। बाबा भयणीनो, तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक आमी तुमकां देवाचें शुभ वर्तमान परगडटाल्या तेन्ना दीस रात आमी वावर करताल्या। देवाक निरोंतरी आमी आर्गां दिवंक आनीक एक कारण हें, आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशाचें उतर कशें तुमी तो मानून घेतलो ना, बगर देवाचें उतर कशें, तर तें खरेंच ताचें उतर आनी तुमां बाबार्थ्यां मदें तें आपलें बळ दाखयत आसा। देवाचें उतर हें। उद्गार। सर्वेस्पराक जोय जोय। एकलोच तुमचो बाप स्वर्गार आसा तो एक आमचो गुरू देवान मागला तो सर्वेस्पराक जोय। शुभ वर्तमान। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आवेसवोर 23 वोळी 1 ते 12। लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हटलें, मोजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजे बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक
ते हेरांक सांगता ते आपुणूच करिनात। जोड आनी तोडू नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायचे ना। मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून मोतरां पोतरांची पोदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात। जेवणाक पयल्यो सुवातो, देवस्थानी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप, हीच तांची आस रूच। पूण तुमी जाल्यार तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारची म्हूण तुमी आशू नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयण। संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात, कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा। आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात, कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू। तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो। आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो, आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी।